आयज ही एक दुर्घटना जाल्या ती आमची न्यू IDC तुवें विलेज पंचायतीच्या भितर येता आनी 12 ते 12:15 मदीं हो एक व्हडलो विस्फोट जाल्लो आनी आमी लागीं असल्या कारणान आमी त्या टायमार हांगासर पावले. पळयत जाल्यार आमकां हे सगळे दिसून येयले जाल्यार 3 जाण very very seriously injured. As per information, all have been shifted to GMC. भितर 2 जाणांचे चान्सीस अशें डॉक्टरांनी आमकां सांगले की तेजे खूब कमी चान्सीस आसात आनी कॉज ऑफ इन्सिडंट कितें तो आमकां खबर ना. आतां तुमी हो बॉयलर पळयतल्यात. ह्यो जो बॉयलर आसा ह्यो ऑलमोस्ट 200 मिटर्स फ्रॉम द फॅक्टरी खंय एक्सप्लोड जाले तेच्याकून ह्यो 200 मिटर येवन हांगासर पडला. मदीं एक फॅक्टरी आसा. आतां जर हांगासर जर घरां जर आसलेलीं नाल्यार आनीक कितें आसलेलें जाल्यार केदी व्हडली दुर्घटना जावपाची हेजो अंदाज हे बॉयलराचो भाग पळोवन दिसून येता. ह्यो आतां आख्खो बॉयलरूच हांगासर येयला. तरी मदीं एक फॅक्टरी आसलेली त्या फॅक्टरीक बायपास जावन म्हणजे कुशीकसून ह्यो येयला. तेजी एक शेवलेट कार फूल डॅमेज जाला. तेजी एक स्टेरकेस मोडान उडयल्या. तेजे जे प्रोडक्शन करून जे तेजे सामान भायर आसलेलें तें डॅमेज जाला. आतां हे एक वस्तू जे डॅमेज जाल्यात पूण जर त्योच जर मनीस बी ह्या सायडीन जर लोक वस्ती जर आसलेली जाल्यार हे म्हाका दिसता एक व्हडलो एक इन्सिडंट घडटा हे जाला कसो हो इन्सिडंट आमी म्हणा हो सिरियस एक्सिडंट म्हणा सिरियस ऑफेन्स आसा. निग्लिजिबिलिटी जे कंपनी जे मॅन्युफॅक्चर ऑफ ब्रिक्स करतात न्हू ते RDXाचो मोठ्या प्रमाणात उपयोग करतात. सो टॅक्निकल पर्सन्स 24 hours ते अवेलेबल आसपाक जाय. तो प्रेशर ते ब्रिक्साचे सुकोवपाक ते सगळे कोणूच नासतना ते लापरवाही म्हणपाची कंप्लीट लापरवाही दुर्घटना घडल्या. ज्या कंपनीचो मॅन्युफॅक्चर जो असा बॉयलर जो 200 मिटराचेर येवन पडला. नशीब आमी भाग्यवान आसा की लोक नसले. जर लोक आसलेले आमी विचारूच करूं शकनासले आज काय घडलें. एक व्हडली ट्रॅजिडी घडटली आसली तुये गांवांत. सो ती ट्रॅजिडी जिवीत हानी खंयच्या खूब प्रमाणात कमी जाल्या. पूण हेचो अर्थ असो न्हू की असले कंपनी आमकां नाका. परत एकदा रिक्वेस्ट करता की इमिजिएटली इन्क्वायरी करपाची IDC डिपार्टमेंटान असले प्रोजेक्ट सगळे बंद उडोवपाचे आनी आयच्या ह्या कंपनीन जो इन्सिडंट घडला तेची कंप्लीट इन्क्वायरी करपाची. जो ओनर आसा तेचेर फायल एक रिपोर्ट क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर करपाचो. ताका पनीश करपाचो. इमिजिएटलीचो लायसन कॅन्सल करपाचो आनी तुये गांवांत जितके असले इलिगल प्रोजेक्ट जे RDX वापरतात ते सगळे बंद करपाचे. कित्याक असले प्रोजेक्ट आमकां तुये गांवांत नाका. हे परत एकदा सांगता आनी हेचेर कंप्लीट इन्क्वायरी जातली अशी आशा बाळगता. कायद्याचे रूल्स रेग्युलेशन आसता ते मानूंक ना. ह्या प्रोजेक्टाक जो मॉनिटर आसपाक जाय जे मॅन्युफॅक्चरर ते मॉनिटर ना. फक्त कॅज्युअलिटी लेबर जे हमालीचे काम करतात तांकां हेचे टॅक्निकल कांयच नॉलेज नसता ते अवेलेबल आसले. तेच आयज त्या इंजुरीचे एक्सिडंट ऑफेन्साचे बळी पडल्यात. 3 जाण कांय तरी इंज्युअर्ड आसात. एक कोण तरी सिरियस आसा. असले प्रोजेक्ट आमी परत एकदा सांगता IDCन ह्या जो ऑफेन्स घडला तेची कंप्लीट इन्क्वायरी मागपाची. टोटल इन्क्वायरी करपाची. इमिजिएटलीचो लायसन जो ओनर आसा लायसन्स कॅन्सल करपाचो. ताका ऑफेन्स रजिस्टर करपाचो. आमी तेचे विटनस आसा. हो जो ऑफेन्स घडला न्हू जेचे मॅन्युफॅक्चर जे बॉयलर पायप जशी 15 मिटर लांबी आनी मोर दॅन 400 क्युबिक एरिया आसा ते पायप ह्या कंपनीची भिंत फोडून कंपाऊंड फोडून ही जे फुडली बॅरलां फोडून त्याच्या फुडलो कंपाऊंड म्हणून जवळजवळ 300 मिटराचेर वचून पडला. इमॅजीन करात हेचे ब्रिक्साचे कुडके जवळजवळ 100 मिटराचेर स्प्रेड जाल्यात. लक्की आसा की हांगा कोण लोकॅलिटी नसली जाल्यार ब्रिक्साचो एक कुडको सुद्दां जर तकलेर बसलो न्हू जाल्यार तो पुरो आसलो तांकां मरपाक. आनी ते पायपान कितकीशी जिवीत हानी जातली आसली. सो आमी परत एकदा सांगता की हो इन्सिडंट न्हू एक्सिडंट न्हू हो टोटली हे आसा निग्लिजिबल ऑफेन्स आसा. इमिजिएटली रजिस्टर करून लायसन स्क्रॅप करून आनी अशें जर आनीकूय जर इलिगल प्रोजेक्ट जर आसात तुये गांवांत आमच्या इंडस्ट्रीन जाल्यार ते सगळे इमिजिएटली कॅन्सल करपाचे. आमकां असले प्रोजेक्ट नाका.